चिखली, आगापूर, आडपय, दुर्भाट व आमचे सांस्कृतिक गांव. हे आमचे आतां आमची देवळी गणपती पुजता हांगा, घरांनी पुजिना. खूप मोठी फॅमिली आमची, जवळ 350 तरी फॅमिली आमचे लोक असतले. एक वर्सान आमी जमता तितले सगळ्या कडेन फकाणां मस्ती मजा सगळें एक मजेशीर वातावरण आसता. सगळें वाड्या वयले सगळें जे एक आसा एक कडेन सगळें बरें जाता न्ही. म्हणजे पयलीं जाणटेल्यार कितें आसलें एकटे येवन सगळें करप म्हणल्यार एक बरो उत्सव जातालो. आतां 40-45 वर्सां पयलीं इतली लोकवस्ती नाशिल्ली तरी सुद्दां श्री गणेशाची पुजा मनोभावी जाताली ती आज पर्यंत जाता आनी हेजे फुडें ही वाडत रावतली. आमचे भुरगेपणांत ते जाणटेले आमची 2 कुटुंबां एक तेवटेन आशिल्लीं ते थंय पुजताले आनी मागीर ह्या हांगा पुजताले. आमचे आजो बिजो पळय आशिल्ले ते थंय एक कडेन आशिल्ले. सो देवळी म्हणटकीर एक देवूळ कशें आसता, चतुर्थी टायमार तें ओपन करता, सगळी फॅमिली एक कडेन येवन एक कडेन जेवण करप, एक कडेन गणपती पुजप. सो प्रत्येक एक कुटुंबाक त्या दिसा पुजा करपाक मेळटा. आमी केलें तेणी सगळ्यांनी एक वर्स करपाचें 5 दीस ह्यो तो उत्सव अशें ठरयलें. ते सगळ्यांक मान्य जालें. ते प्रमाणात ती परंपरा चलता. प्रत्येक घरा म्हणटा सगळ्यांक पावना. हे आतां आमचें कुटुंब म्हणल्यार कितें आसा, सगळे लोक एकठांय जाता. सगळे पयस कामा निमित्तान आसात तरी पूण त्या घरांक गणपती पुजिना आसतना सगळे 5 दीस आमच्या देवळेंत येता आनी आमचे मोठे उमेदीन गणपती पुजतात आमी. 5 दिसाचो जो सण आसता पळय न्ही सगळीं एक कडेन जमल्या कारणान तो एक हांगासरलो एक वातावरणूच वेगळें जाता. 40 वर्सां पयलीं आमचो देव 1.5 दिसांचो आसतालो. तेन्ना 1.5 दिसांचो आमी खूब ल्हान आसताले पूण तेन्ना 1.5 दिसांनी तो गणपती पायले नंतर रडपाक येताले, रडटालो, अक्षरशः रडटालो. 1.5 दीस जाले म्हणून कितें भुरग्यांक उमेद आशिल्ली. रोखडो हाडलो गणपती पायलो वचपाचें अशें जातालें. म्हणटा आतां तशें ना म्हणलें. गणपती म्हणल्यार आतां 5 दीस दवरले कंटिन्यू. हो देव आसा पळय तो 5 दिसांचो दवरचो, नाजाल्यार आमची भुरग्यांची ती उमेद पुरी जावपाना. म्हणून तेन्ना पासून आज पर्यंत आमी हो देव 5 दीस दवरतात. देवळेन हे गणपती पुजप म्हणजे कितलेंय सुद्दां वायटपण कितें आसलें जाल्यार हांगा एकटें येवन ते सगळें विसरता त्या दिसाक. हें विशेश म्हत्व आहा ताका. ना जाल्यार मनीस एक कडेन येवपाक शकना. म्हाज्या अंदाजा तरी 30 वर्सां पयलीं तरी 2-3 जाणांगे गणपती दवरलेले. म्हण तांकां दिसलें आमी वर्सा एक मूळ गांवां पावता म्हण ते सकाळ फुडें घेवन गणपती हांगा येयले. म्हण आमी ते दोनूय गणपती हांगा सकयल बसयले आनी दोनूय वांगडा तेंचें विसर्जन केलें. म्हणजे वर्सा एकदां पावता न्ही ते. मानलो जाल्यार देव ना जाल्यार फातोर अशें म्हणटात पळय. तेन्ना हे चवथीक कितलोय सुद्दां पयस आसलो जाल्यार तो चवथीक एक जाता. म्हणून हे कुटुंबान सगळ्याचो एक गणपती म्हणून आमी पुजतात. आनी केन्नाच म्हणल्यार 5वो दीस येता. हेतून सगळीं एक कडेन येतात, सगळीं बरोबर रावता आनी फुगडी घालता आमी ती सांजची हांगा देवा कडेन पायता आसतना दिंडी घालता. तो एक म्हणजे कसो वेगळो असो अनुभव आसता तो ह्या 5 दिसाच्या गणपतीक आमकां अनुभवपाक मेळटा. आमची ही शीम चिकोलकाराची शीम तशी रवळनाथाची शीम म्हणून आसा. आमचो ग्रामदेव अशें म्हणजे आमची शीम तेंकता पळय थंय पर्यंत आमचो 1.5 दिसांचो गणपती आसतालो. तो आतां 5 दिसांचो आसा पूण तो आमी रातचो पावयतात. ते सगळे दर्याक पायताले तेवटेन. आमचे हे सायडीचे पळय आसा ते थोडे थंय मानशेर व्हरून पायता आगापूर ते आसता थंय. आनी ती शीम सोंपली नंतर आडपय हो गांव आसा ते 5 दिसांचो ते बेगीन भायर काडटा, 4 भायर काडटा आनी 6 पर्यंत विसर्जन करता. आडपय म्हणलें की सांजे टायमार जाता. थंय व्हडली मिरवणूक जाता.
जसो शिगमो आसता तसोच तो थंय आडपय गांवां पळोवपाक मेळटा आमकां. आणि आम्ही फक्त आमचे 4-5 गणपती हे बांयक पायतात. अशी ती ही आमची जाणटेल्यांची पुर्वजांची प्रथा तेन्ना पासून आसा. बांयकडून व्हेला थंय आरत केली. पयलीं कितें बांय सामकी भरलेली आसताली, बांय म्हणून नाशिल्ली, सामकी उदक वयर आसतालें. 5 दीस आमची सगळे आरत करून आमचे हांगसर गणपतीचें विसर्जन आमच्या हांगाच जाता, बांयक पायल्ले जाता. सगळे लोक सुद्दां अजाप जाता कित्याक आमी वयर चडचें पडटा बांयचेर, वयर कटोळ आसता तेजे कटोळाचेर वयर गणपती हातीन धरचो पडटा. हातीन धरून आमी तो उडी मारची पडटा. तसो आमी गणपती घेवन येता तसो पावोवपाच्या टायमार आमी बांय जी आसता आमची थंय उबे रावन उदकांत जंप करता आनी सारको तळाक दवरून गणपती परत वयर येता परत आमी. सो तो आमी सोडून दिना अर्दे वाटेन. आरत जाली म्हणून मागीर तो गणपती घेता, उडयनाका आमी, डायरेक्ट उडी मारता, सोडटात सकयल. आनी ती बांय म्हणजे आमची कित्याक जाणां जाल्लेच जाय थंय, कित्याक ती बांय सारकी ना. बट सायडीन पडत जाल्यार तो गणपती आपटूंक शकता. मद्दी मागली जाय उडी, ते जाणां जाल्ल्याकच आमी हें करता. हे गांवांत आमकां नुस्तें ना जाल्यार जायना, पूण 5 दिसांक आमकां अक्षरशः 1 दीस सुद्दां त्या नुस्त्याची आठवण जायना.